तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्यात मोगात रेखताव तुझे मन पुनर्जीवन पण संभ्रमन अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयताव वैभवी येण्याची वाट पळेवन समकतावा मी वड भरवशान सडवणदारा ये दया कर तुझ्या राजांची येऊक फावो कर वैभवी येण्याची वाट पळेवन समकतावा मी वड भरवशान सडवणदारा ये दया कर तुझ्या राजांची येऊक फावो कर सम्या तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगात रेखताव तुझे मन पण जीवन पण संभ्रमन अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता तुमकां समेस्तांक ह्या संजेच्या मिसाक हांव स्वागत करता तशेंच देव बरी सांज दिवून मागता आयच्या मिसाची तेसावां हे प्रिय आसात अर्गा मीस दिता डॉमिनिक कुटिनो वासाय मुंबय बेजिल मोंतेरो बेळा देवादीन सेबास्टियन डिसोजाच्या आत्म्यापासत मीस पेटयता लिना डिसोजा लानफूल वाडो तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांच्या इराद्यांपासत जावन आसतलें देखून आमचे इरादे सांगाता घालून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं मोगाच्यानो आज तावन आमी देवस्तुतीचे नवे वर्स क्रिस्त येण्याच्या काळा मारिपाक सुरवात करता आयची देवस्तुती क्रिस्ताच्या येण्याक आमी जोगती तयाराय करूंक उलो दिता क्रिस्त येण्याचो काळ देवाच्या पुता जेजूच्या येण्याक तयाराय करचो आनी आमचे जिणेंत केल्लें बरेंपण नियाळन ताका अर्गां दिवचो काळ तर दिसपडतें देवाचें उतर वाचून नियाळन देवाक मानवल्ली क्रिस्ती जिणी जियोंक ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया परत एक पोटी क्रिस्मस येता ह्या जेजूचें येणें जाता आनी ताका तयाराय जावन आदवेंत ह्या क्रिस्ता येण्याचो काळ प्रारंभ जाता ह्या वर्सा तो आयच्या दिसा क्रिस्त येण्याचो काळ प्रारंभ जाता आसतना क्रिस्ताच्या येण्याक आमी कशी तयाराय करी जाय कितें करी जाय कितें करनोजो त्या विशयांत आमकां वाचपां सांगतात तर आमी वाचपां चित्त दिवन आयकोवया आनी जें कितें जेजूच्या येण्याक आमी तयाराय करी जाय तें तयाराय करूंक ताची कृपा आमी मागया हे मिसाचें बलिदान आमी फवत परी भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदां सांगवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया
काकलूतकर सौम्या काकलूतकर क्रिस्ता काकलूतकर क्रिस्ता काकलूतकर सौम्या काकलूतकर सौम्या काकलूतकर प्रार्थुया. सरपददार देवा, तुवें बसयल्ल्या सडोंदराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर, अशें तांच्या सांगाता सर्गींच्या राजान सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुजलमा विशीं आमोजाच्या पुता इसाइयान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडतलें, सर्वेस्वराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्वराच्या पर्वतार चडोया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वसोया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुजलेमातावन सर्वेस्वराचें उतार. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. तीं आपल्यो तलवारी मोडून नंगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्वराच्या उजवाडांत आमी चलोया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्वराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराच्या घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्वराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो. श्लोक. सर्वेस्वराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दारवाट्यांचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्वराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारन बांदलां आमचें जेरुजलेम. थंयसर चडोवन येतात कुळयो, वय सर्वेस्वराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्वराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्वर आमचो देव हांगा बिडार कर आसा देखून तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थितां. श्लोक. सर्वेस्वराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सांव पावलून रोमाघरां बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेलें ताजे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवच जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्ले जावं आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा भास्काळपण, झगडी वा मसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कावाच कशे नेसा आनी कुडीच्या ओडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सोडा. देवाचे उतार हे.
देवाचे वडदकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्वरा, आनी दयेन आमची चडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. समादेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगा लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो, तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न कर्ण दितालो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळोवन वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडतलें. तेदवां शेतांत आसल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दळूंक बसल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. उगड आसतो बरा, चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. परत ये पोटी क्रिस्तायने असो काळ आयलो. हर एका वर्सा येता वेता. आमचे थंय त्या क्रिस्तायनाच्या काळा वरवीं कांय तरी इल्ली बदलावन जाल्या गे म्हणलें सवाल आयच्या दिसा आमकांच आमी विचारूंक आसा. क्रिस्मस म्हणले तक्षण आदवेंताचो काल आमच्या मोतीक येना. क्रिस्मस म्हणले तक्षण क्रिस्मसाचो आब, कुसवार आनी लायटींग ह्यो संगती मात्र आमच्या मोतीक पयले येतात. क्रिस्ताचे येणे या क्रिस्मस आयले म्हणटा आसतना ताका तयाराय करूंक ह्या वर्सा 25 दीस आमकां मेळटात क्रिस्ताक येण्याक, या क्रिस्मसाक तयाराय करूंक. थोडे फावटी 3 हप्ते भरती मेळटात, थोडे फावटी 4 हप्ते मेळटात. ह्या वर्सा 25 दीस आमकां मेळटात क्रिस्ताच्या येण्याक, या क्रिस्मसाक तयार करूंक. क्रिस्मसाक तयार करची आमी कशें गी म्हणलें सवाल. आनी त्या खातीर आयची वाचपां आमकां त्या वाटेन उजवाड दाखयता. पयल्या वाचपांत तें देवाचें शहर जातलें, उंचलें शहर तें उंचल्या दोंगरार बांदलां. आमची देवाळां चडटाव जावन आमी पळयता जावं पर आमची इगर्ज देवळां चडटाव जावन दोंगराच्या तकलेर आसात. मस्त इगर्ज पळया तुमी. त्या इगर्जेक खंय सकड जागो आसा त्या जाग्या पैकी उंचल्या जाग्यार इगर्ज बांदतात. कित्याक गे म्हळ्यार कारण इतलेंच, सर्ग खंय आसा म्हळ्यार सर्ग वयर आसा म्हणटा आमी. पूण सर्ग न्हय एक जागो, बगार ती एक स्थिती, तें सद्याक थंय दवरया. पूण सर्ग म्हणल्यार वयर आसा म्हळ्यार देव थंयसर आसा म्हणून अर्थ. आनी उबार दोंगरार हांवें इगर्ज बांदची म्हळ्यार देवाक एक घर बांदचें, थंयसर तान सर्गाक इल्लेशें, सर्गाक लागींच थंयसर आसा. त्या खातीर देव आमचो उबारेर वस्ती करता म्हणली सादारण पातयेनी साद्या लोकांची. आज आमी ह्या विशयांत आयकत आसतना
पहिल्या वाचपांत आमी तेंचं आयकलें इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत देवाचें तेंचं दोंगर सगळे उंच उबारलेलो आसतलो, सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं. सरस्वराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत जावन आसतलो आनी थंयसर सकड राजां वाळून येतलीं. ह्या सकड राजांची प्रजा त्या देवाळांत येतली, या त्या सर्गांत येतली. आनी तातूंत जुदेव मात्र न्हय, बगार हे अन्य जातीचे सर लोकी थंयसर आसतलो. देखून क्रिस्ताचे येणें या क्रिस्ताक मेळोवंक वेचें खाली जुदेवांनी मात्र न्हय, आमी म्हणचें जाल्यार खाली क्रिस्तांवांनी मात्र न्हय, थंयसर हिंदूय आसात, मुसलमानी आसात, सिखय आसात, जैनी आसात, बुद्धिस्टी आसात, हर एक जाती खातीचे लोक थंयसर आसात त्या देवाक सोदून वेतल्या लोकां पैकी. आनी जर तर तुमी विचारलें जाल्यार तर क्रिस्तांवांक मात्र कित्याक ह्या आयताराचें भजन, ह्या आयताराचें मीस, या शर्मावो, या देवास्पोन, या लितुर्जी हें सगळें क्रिस्तांवांक मात्र कित्याक, तर दुसऱ्यांक तें ना जाल्यार तांणी कशें सर्गाक वयचें, ही एक आलोचना आमचे मदें येवंक पुरो. आमकां मेळिल्लें तितलें क्रिस्ती शिक्षण, या बरें शिकप, बरें संदर्भ, बरें या शर्मावो, या शिकोवणो दुसऱ्या खंयच्याच जातीच्यांक मेळना. मुसलमानांक तांचे दादले मात्र येतात पडलेक शुक्रारा दीस, पूण तांची बायलां वचनात, भुरगीं वचनात. आमची क्रिस्तांवांची हर एक आयतार दादले, बायलां, भुरगीं इगर्जेक आमी येता. हिंदुवांची केदाळागी एक फेस्त येता आसतना या कितेंगी तांकां पुजा करूंक आसतना त्या दाळा मात्र ती थंयसर येतात, वचून देवळाक या त्या पवित्र जाग्याक ती सुतूर घालतात आनी हण्णुकाय भेटयतात. मागीर थंयतान फाटीं येतात, तांकां थंयसर कोण्णी एकलो एक बरें कितें पाड कितें देवाचा विशांत तांकां सांगूंक दितलो कोणूय ना. तशें आसतना आमची जिणी आनी अन्य जातीच्या लोकांची जिणी कशी जाय म्हणल्या विशयांत तपशील विवर आज रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां दिला आनी तें आमी समजून काणगे जाय. आमच्या थंयसर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमची चाल समकन दिसा उजवडा जियेतल्या जनांक साहजिल्लें आसूंक जाय. आनी त्या खातीर पोटार दुपोवन म्हळ्यार कितलें केल्यार मागिरी आशा, मागिरी काय आशा, मागिरी कायजे म्हण जावचें. बेबदेपण पियोन, सोरो पियोन पडचें. या कामाचार, या कामा या मनशाच्या अनिस्कळ चिंतनांनी, अनिस्कळ करण्यांनी मनशान बुडोवन वेचें. भास्कळपण म्हळ्यार ताच्या जिबेक ते तरुण बगार ती जीब कितें पुरा हळशीक उलयता तें सकड आसा. झगडी या मोसोर आमकां नाका म्हणटा सांब पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. आमचे तितलें शिकप, आमचे तितलें बरें भाग्यवंतपण या शिकावण कोणाकच मेळना. पूण जर तर खोडतीक येते जाल्यार थंयसर चडताव जावन आमच्यो क्रिस्तांवांच्यो केजी आसात त्यो खंयच्या विशयांत, जाग्या विशयांत. कित्याक मोसोर झगडे, मोसरा वरवीं झगडे. आनी मोसोर कित्याक म्हाका मेळ जाय ताची आस्त म्हणलें आनी त्या खातीर मोसोर थंयसर आसतात, झगडें थंयसर जाता. आनी इतलें आमी हर एका आयतारा आमच्या शिकोवणे विशयांत आमकां नियाळ करूंक, देवाच्या उतरा विशयांत आमकां नियाळ करूंक, हर एका दिसा मागणें करूंक आनी वांजेल वाचूंक आमकां फुरसत आसा. आमी वाचता, आमी नियाळ करता जाल्यार तो मोसोर आमच्या मोतींतलो खांड घालूंक आमकां येदोळ म्हणसर जावंक ना. पेल्या कडेन इल्लेशें चड आसा ते दाळा म्हाकाय तितल्यांत जाय म्हणचे ती एक आशा, तें एक नमणेचें पोटार दुपोवन.
हांवें केलां वय जाल्यार परत्यान ती बरी वस्तू पळयता जाल्यार परत्यान खावया म्हण जाता. पियेलां वय पियोन पडटा म्हणसर पियेजे म्हण जाता. आनी भास कळपोन हांवें सडिलायची जिवीत जियोवचें म्हज्या जिवितांत सदांचें जालां. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो सर संगती रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलान आमकां सांगता आसतना जेजूच्या येण्याक हांवें खंयच्या रितीची तयारी करी जंय तें हांगासर आटापून आसा. आनी वांजेलांत आमी पळयता पुर्तुगालाच्या काळार तशेंच घडलें. नोये ताच्या थारवाक येता म्हणसर सकड जिवीक ताचे भितर भरता म्हणसर थंय पावस येवंक ना. एक पटी तो तारवा भितर गेल्लोच पावस येवंक सुरू जालो आनी थंयसर आवूर आयले. लोक सकडतान तो वाळून गेलो. तेदो म्हणसर लोक खाजर करून दितालो, खाजर करून घेतालो आनी व्याभिचारांत पडतालो, बेबदेपणांत आसतालो आनी पोटार्दपणांत जियेतालो. आनी तेचो पुर्तुगालाचो वेळ येतास तांकां थंयसर अवकाश ना. आमच्या क्रिस्तांवां तितले मोसरी कोणी नात म्हळ्यार भोवशा चूक जायशी ना कोण ना. म्हाका कितें म्हणटात बोट जो कोण सांगनाकात पाद्र्या आमकां क्रिस्तांवांक मोसरी म्हणटा म्हणून. पूण आमच्यो केजी पुलीस स्टेशनांनी वसा, तुमी कोर्टांत वसा, आमच्या क्रिस्तांवांच्यो केजी आसा जाल्यार त्यो जाग्या विशांत, मोसरा विशांत मात्र, झगड्या विशांत मात्र. इतली शिकोवण मेळोन मागिरी जर तर तें आसा म्हळ्यार तर आमकां सोड दोड ना म्हण जालें. इल्लीशी सोड दोडी ना. वय ताचो जागो ताका आसा आसून म्हजो जागो म्हाका देवान दिला तितलो पुरो. ताचो खाणेन हांवें कांय करी जंय म्हणना. तें दोनीय वांट्यांक लागू जाता. म्हजो वांटो ताणें काण गेला देखून ताचे कडेन म्हाका राग, ताचे कडेन म्हाका मोसो. आनी हेंच सांत पावलान सांगलें, झगडी वा मोसर आमकां नाका. झगड्या वरवीं मोसरा वरवीं जेजूच्या येण्याक तयार करूंक म्हाका आनी तुका जायशें ना. खंयसर मोसर आसा गी, खंयसर झगडें आसा गी, त्या काळजांत जेजूक रीग ना. हांवें क्रिस्मसाक तयार करचें न्हय भायल्या आडंबरांत. गर्जनाचो गोठो आमी येदोळचो सूर केला, तुमच्या घरांनी थोड्यांनी पण सूर केला आसतलो. क्रिस्मस म्हळ्यार गर्दनाचो गोठो न्ही. गर्दनाच्या गोठ्यांत जेजू बाळकाक दवरता, ताची इमाज दवरता. पूण नीज जेजूक येवन रावोंक तो गर्दनाचो गोठो फावो तो जागो न्हय. त्या नीज जेजूक, नीज जेजू बाळकाक येवन रावोंक म्हजें काळीज जावन आसा फावो तो जागो. आनी त्या काळजांत हांवें जेजूक एक जागो तयार करूंक आसा. न्हय पोटार्दपणान, न्हय बेबदेपणान, न्हय कामाचारान, न्हय भासकळपणान, न्हय झगडांत आनी मोसरांत. बगार झगडें मोसोरणांतल्या त्याच जिवितांत हांवें थंय त्या जेजूक जागो तयार करूंक जाय. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सबार लोक त्या देवाळा थंय वळोन येतलो आनी ते ताचे त्या देवाळा सरशीन वचोन पावतले. कित्याक तांचें अंतस्करण शुद्ध निर्मळ आसलें आनी त्या खातीर अन्य जातींचेय खाली जुदेव न्हय आसतना अन्य जातींचेय त्या देवाळा कुशीन मेटां काडटले. हांव आनी तूं ह्या देवाळा कुशीन मेटां काडूंक योग्य गी पळया. मोसोर एकाच घरांत जियेतल्यामध्ये मोसोर, एकाच घरच्या सैऱ्यामध्ये बाबावाच्या भुरग्यामध्ये, या बाबावाच्या कुटुंबामध्ये मोसोर आणि झगडे, शेजाऱ्यामध्ये मोसोर आणि झगडे. केदाळ आमी हो मोसोर आमच्या काळजांतलो काडटा गी, त्या दाळा आमी क्रिस्ताक एक जागो तयार करता. मोसोर आसले कडेन जेजू केदींच वचना, झगडे आसले कडेन तो केदींच रावना. आनी ताणें रावत जाल्यार मोसोरनांतलें नितळ खालतें काळीज ताका गरजेचें.
आमी क्रिस्तांवां जर तर वांटे फांटे करूंक वेता खंयच्याय रितीन वांटे फांटे करूंक येता जाल्यार आमचें तें देव ना म्हणलें क्लियर सुचान तें जावन आसा. आमी कोणीय जावं दी, केदें व्हडलेंय जावं दी, कसलो मनीसय जावं दी, तो जर तर वांटे करता जाल्यार तांचें तें देव ना. डिवायड अँड रूल आमकां मस्त पोवटी तें आडाळतें चलोवंक सुलाभ जाता. केदाळा आमी केदाळा विंगड करता, एकामेका वांटे करता त्या दाळा. आनी हेंच आमच्या जिवितांत साबार पोवटी आमच्या नासाक कारण जाता. डिवायड अँड रूल जाल्ले तक्षण कितें जाता, थंयसर एकल्याक बहुमत येता, एकल्याक बहुमत येना. त्या दाळा थंयसर झगड्यां सुरू जाता, लढाई सुरू जाता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांतय तशेंच जर तर हांव क्रिस्ताचो पाटलावदारी, क्रिस्ताक म्हज्या काळजांत घेवंक एक जागो तयार करता, ते दाळा म्हजें थंय आसचो तो मोसोर, म्हजें थंय आसचें झगडें, म्हजें थंय आसचें पोटारपण, भाजकळपण, कामाचार, हें सकळ हांवें म्हज्या काळजांतलें खाली करी जाय. आनी त्या वेळार जेजू म्हजे सांगात आसतलो, म्हज्या काळजांत येवन वस्ती करतलो. त्या खातीर देवान हे पोटी आमकां 25 दीस दिल्यात. हर एका दिसाक म्हज्या काळजांतलो एक वायट गूण हांवें गुणो करच्या खातीर, आनी 25 दिसांनी 25 जर तर म्हजे पाड गूण जर तर हांव खाली करता जाल्यार म्हज्या काळजांतले खंडीत जावन 25व्या दिसा क्रिस्मसाच्या दिसा जेजू येतलो आनी म्हज्या काळजांत वस्ती करतलो, हें आमी जाणा जावया. त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या येण्याचो पयलो दीस आयचो जावन आसा. खंयचो पुनी आमच्या जिवितांत आसचें व्हडलें पातक खंयचें, ह्या परत्यान आमी करचें पातक खंयचें, त्या विशयांत चिंतया. आनी तें पातक म्हज्या काळजांतलें आयच्या पयल्या दिसा आमी भायर घालया, आनी हेरां दिसांनी तें आमच्या लागीं येनातले बरी आमी पळोवया. ते दाळा आमी खंडीत पातये बेत 25व्या दिसा जेजू म्हजे थंय येतलो, म्हज्या काळजांत वस्ती करतलो. कित्याक खोटेपण म्हज्या काळजांतलें हांवें एकच उणें करना आयलां, आनी 25 दीस जाताना 25 म्हजे पाड गूण उणें जाल्यात, आनी हांव एक शांतीपणाक लागशिल्लो मनीस जाला. हें करूंक तूं तयार आसा गे म्हणलें साबाल. उबे रावया. त्रयेक देवा थंय आमचो भावार्थ जावन सांगता म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवीदार बाब तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान भिजलो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरील सर वस्तू केल्यात, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत, सर्गार्थोन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसत पोन्स पिलात ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता लिप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रभ देवरी तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतारान स्थापलेले देवसभेक सत म्हणटा, पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनोच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. क्रिस्त येण्याक तयारी करते आसा, आनी आमच्या काळजांतलो दिसाक एक तो दुर्गुण या पाडगुण आमचो काडचो निशेव आमी केला, आनी ताका देवाची कृपा आमकां गरज आसा, आनी त्या खातीर आमची मागणी देवाक उबारुया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी सुवार्थेची मोलां उखल धरूंक तुजे परजेक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक
पावती तयाराय करूंक आदार दिवंक कृपा दी म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांच्या आनी देशाच्या उदारगते खातीर बरी योजना हाडूंक तांकां उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तियनाच्या ह्या काळार आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांनी तशेंच पिरगजेन तुज्या पुता क्रिस्ताचो सुगंध प्रसारूंक सेवेची कामां हातीन धरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतारप्राय तशेंच पिडे वरवीं कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींक बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान लाभय आनी तांची सेवा साकरी करतल्या सुबाम बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांव आनी वावरकरच्या भावा भयणींक तांच्या कामांनी भद्रते आनी तृप्ती लाभय. कामाचे सोदनेर आसच्या बरी कामां लाभय आनी कुटुंबां जिणी सुरवात करूंक आशेवच्या युवक युवतींक बऱ्यो सैरिक्यो लाभय. तशेंच सुवार्थेचे मिसांव मुंदारूंक आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणे उपजाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकोरिस्ताच्या वेदी बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक खरेपणी तयाराय करून सर्गींच्या राजाक लक्ती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यांत. तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी तयार करीत आसां आनी ती तयाराय बऱ्या तरान आमी करीशें गरजेची कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हाकाच ओपून दिता तुज्या हातां सोमया. स्वीकार करतो म्हाका मोकाट म्हज्या धनया. खरी एकत्रेक म्हजो हांवच भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वायट तुका भेटोवच्यो. गे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वायट तुका अर्पूच्यो. मोगाळ भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवोवपाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं ससनाची सोडोवन जोडूंक आमी फावोशें कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुत्र आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशां पळोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें.
हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान पूर्ण सगळी तुका जय पूर्ण सगळी तुका जय पूर्ण सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताता जय 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 पूर्ण सगळी तुका जय पूर्ण सगळी तुका जय पूर्ण सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया संज्ञा जेसू आमी होवंडो खाता आनी हे काळसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक ह्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मायेर संगती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदुतां भगवंत जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौखासाय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतायन राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सगळ्या एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शाळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शाळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शाळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सौम्या बुकेन मी आयल्या, तुजे काण दी आमकां. उंड सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिका आमी सो जावन आसा, बसयल्या गांवांक पयान करता. तुज्या आदाराक पातयेता, तुजी सासाय मागता. काळकांत आमी पैम करता, ओसवाड आमचेर फांकय. तुज्या एकच किरणां वरवीं आमकां तूं वाडताकय. यात्रिका आमी सो जावन आसा, बसयल्या गांवांक पया करता. तुज्या आदाराक पातयेता, तुजी सासाय मागता. यात्रिका आमी सो जावन आसा, बसयल्या गांवांक पयान करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी सासाय मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देन्याक लब्धोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जुबल्या वर्साच्या मागणे सांगत आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ
आणि पवित्र आत्म्यावरी आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगी अत्रे परास जागृत करूं तुझे कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थेचें बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवश्यान मनशाकुळांनी सगळे श्रेश्ठतें तें बी रुपांतर हाडूं तेन्ना वायटाची सगत पुर्ती नाश जातली तुझे महिमा ससना परस जातली जुबलेवाचे करपा बरवशाची यात्रेका जावन आसचे आमचे ते सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं तीच करपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सुडवंदराचो आनंद आनी समाधान पासारूं ससनाक आशिर्वाद जाल्ले आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगळाप जावं आमीन. पात्रोन सांजुता देवा आमची पसत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पसत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पसत विनाती कर. सांजूत तादेवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या बगेवन जूत तादेवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली क्रिस्तच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्टां अडचणींनी सांपडन निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातेनेन आयलां. आमची सर ते साबा आमच्यो गरजो सांजुदा मुखार आमी दवरया. आमच्या फिरगजेंत साबार पिडेस्तां सात प्रिन्स्टन लोबो आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन घरा आयला ताची पिडा गूण जावचे बसत तशेंच ब्रिजीत सांतमयर तिची पिडा गूण जावचे बसत आनी तशेंच आमच्या वाड्यांनी आमच्या घरांनी पिडेस्तां आसात तांची पिडा गूण जावचे बसत तांकां जुदाच्या पांयां तळा अर्पिया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक फेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तोलीक पदवेन पयस उंडाय हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातेनेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. सुमयेचे नांवी आमचो आदार संसार सरस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया भोवरतांच्या बुजोंदरा तुजे मीत मेहनतले दयाळा आमी मागता पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजण आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां भलापूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळो आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक मैबावान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं
तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटूरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमुडूं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां रावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यादल्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेकी या तळा सलवार करच्या मनशा कुळाक नासराव केदीस सोडे नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांदल्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मुखार पुत्र सोय अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृतेचे कृपेनिवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.